हो, नवा कार लॉन्च झाला. भारी सोबीत असा. अरे गे माय, तुझे PF चे पैसे असतात ना? वय काय लागतो का PF पैसे? अरे गे, ते एक नवे कार आम्ही सांगले ते एक आईला म्हणून सांग नवीनच कार त्या 990च्या नी घरा एक नवीन साईला नी कार ते आम्ही 7 सीटर असे ते आम्ही काण घेऊया नी आमका घाल्या गो कार. आम्ही 2 जणांनी 7 जणां काही येऊन बसती आम्ही. आमका धाकटे कार असा गे तेंत बरो. नाही नाही काण घेऊया प्लीज, काण घेऊया. कितले आसात गो त्या काराक? 12 लाख. काल म्हणताय गो 12 लाख म्हणून. 12 लाख काराक, मागीर 3 लाख, 15 लाख खर्चातात. 15 लाख कित्याक? 12 लाख पुरो. 3 लाख आसात नगे. तुझी 3 येतात नगे. इश्क मंत्र सैरे दैरे पुरा तांका कार अडलेल्या कारेक जेवण दिनाका गे. ते पुरा नाका. जेवण दिना जाल्यार कांय जायना. अळे गो कार कन्यांचे म्हळ्यार खुशाल नाही. एक खाजार काढल्या बरे. काल पळय ताचे सगळे घराणे हांगात सोडून येता. कार काण घेताना ते जस्टी एक वस्त घरा हाडची न्ही. त्या काराक एक घराणे मेळटा. ही एक कार सांगल्यार 1000पर्यंत गेली आई. तशें न्ही गो. कार हाडतात मागीर म्हणतात वर्षाके 3 सर्विस फ्री म्हूण. काल पळय ताच्या कुळारा बैसारता मायक पळयजे बाबाक पळयजे म्हणून. वर्सा उपरांत डिमांडी सडता. सर्विस गॅरेज नेटबोल्ट सामाना म्हणून सर्विस एडवायझराक कॉल करन ताका इल्ले पैसे कावून आनी कितें देवा. तितले पुरा नांगे. एक कार हाडूंक सांगल्या कितले पुरा उलयली तू एक. उजना तसले आयदन दुताल्याची गत ना. आनी व्हडलें कार हाडन तें हांवें तुजे पडात. आतां पळय तुजें धाकटें कार हांवच न्ही दुतां. तूं दुताय गे. तुझे कारय नाका म्हाका, पैसेय नाका आनी 1000 काडचेय नाका म्हाका. 5,000 हांवें काडटा म्हूण सांगलां गे. एक कार हाडटा म्हूण सांगल्या मात्र हांवें सांगलें. 5,000 हांव कित्याक काडटा? एक 1000 करचें आनी कार हाडचें म्हणटाना खर्च तस्सो न्ही गे. तुमी कितें म्हणटात?